फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजे जुलै 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आणि खाजगी वकिलांचेर वट्ट 66,88,000 रुपया खर्च केल्यात अशी लेखी जाप मंत्री आलेक्स सिक्वेरान विधानसभेत दिली। फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजे जुलै 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांतल्या वकिलांचेर 15,16,420 रुपया जाल्यार उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आणि खाजगी वकिलांचेर 51,71,500 रुपया अशे एकूण 66,88,000 रुपया खर्च केला। कांय वकिलांनी बिलां सादर करूंक नाशिल्ल्यान ही रक्कम सरकाराकडल्यान देणे आसा। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमो हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी ही लेखी जाप दिल्या। गेल्या 5 वर्सां भितून सरकारा कडसून जे वकिलांचेर खर्च कितलो जालो असो प्रश्न विरोधी पक्षनेते युरी आलेमो बाब हांणी उपरासलेलो विधानसभेत। ताका जाप दितना कायदा मंत्री आलेक्स सिक्वेरा बाब हांच्यांनी जाप दितना सांगले की फाटल्या 5 वर्सांत 2019 पासून आयज पर्यंत फाटल्या 5 वर्सांत सरकारा कडसून वकिलांचेर 67 लाख रुपीज खर्च जाला। हो खर्च जो आसा तो सुप्रीम कोर्टान जे वकील आसात त्यांचे आणि हायकोर्टान जे वकील आसात सरकारी आणि खाजगी ह्या सगळ्या वकिलांचो मेळोन हो जो खर्च हो 66,87,920 रुपीज इतलो हो खर्च आसा। आणि काय बिलां अजूनय सरकारा कडेन पावंक ना म्हणून अजूनय काय जे बिल्स आसा ते पे करपाचे अशें जाप तेणी दिल्ली। आता कितले पयशे दिवपाचे उरला हे जेन्ना सब क्वेश्चन आसलो ताका सब क्वेश्चन आन्सर दितना आलेक्स सिक्वेरानी सांगले की सुप्रीम कोर्टान 24 प्रकरणां जाली। त्या 24 प्रकरणाचे वकील जे आसले त्या वकिलांचे 15,16,420 रुपया दिवपाचे अजून बाकी आसा। आणि तशेंच हायकोर्टान जे वकील आसले त्यांची 12 प्रकरणांची अजून बिलांच येवंक ना। सो तो आंकडो मेळना। एकूण जर पळयत जाल्यार 32 खटले जे आसा त्यांची हे पयशे दिवप बाकी आसा। 127 खटले जे खाजगी वकील जे आसा प्रायवेट वकील आसतात ते पळयतात आणि तेजेर 32 खटल्यांचे उपस्थित जी रावले त्यांची बिलां अजून येवंक ना ते दिवप बाकी आसा। 5 वर्सांचे वकील जर आमी काडले जाल्यार 95 जी प्रकरणां आसा तेतूनसून 49,21,500 रुपया जे आसा ते अजूनय दिवप बाकी आसा अशी जाप आलेक्स सिक्वेरा बाब यांच्यांनी युरी आलेमो यांच्या प्रश्नाक दितना विधानसभेत दिली।